बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 24 10 वोल Psalm 24 verse 10. कोण तो महिमेसो राय तो दळबरांचो सर्वेस्पोर महिमेसो राय तो वैमगचनो आमचो देव वरतो महिमेसो राजा दळबरांचो सर्वेस्पोर जाल्यारी आमचे खातीर उंड्या रुपार तो जार जाता. ताचे समोर आमी आसा तर आमी दिमी गेल्या ताका नामान करया आराधन करया आनी ताका महिमा दिवया आनी म्हणया आराधन तुका देवा बापा. A12 page 26. Sasna, sasna. Aradhan tuka, somya Jesu. Aradhan tuka, muja Jesu. Aradhan tuka, somya Jesu. आराधन तुका मोजा जेसु महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका पवित्र आराधन तुका पाराक्लीत आराधन तुका पवित्र आराधन तुका पाराक्लीत महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता. Hallelujah. 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 God पवित्र में आ. Hallelujah. Hallelujah. आराधन माननी Hallelujah. परमेश्वर आसा तो. दरबार से सर्वेस पर. Hallelujah. तो आमची सवय आसा पवित्र सक्रमांत हजार सला. We worship you, we adore you, we glorify you, we bless you Lord, you are King of kings, Lord of lords. Deva so Dev, Sarai Mayane Soraza, Dalbara so Sarves Porto, Sarmano Gla. Vayvani aradhan tuka Hallelujah. 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 Hallelujah.
वयम सुदैव महिमेचो राजा दळभरांचो सर्वेस्पर भोव व्हडतो सर पदवेदार तरी आमकां मेळोंक आयला. आमचे मदें तो आसा, आमचे थंय तो जियेता. भोव पवित्र सक्रामेंतांत उंड्यार उपा क्रॉस तो जर आसा. आमचे सगळें आसोन ताची महिमा आमकां प्रगट केल्लो तो सोमी जावन आसा. हासाच्या महिमेक हासाने आमचे थंय कितें केलां तें वळखोन ताका आमी अर्घां दिवया. एक घडी भर ताचे बद्दल आमी संतोश पावया. किर्तन 20:4 आमी वाचया. पयली वोळ तावन 7वी वोळ. Psalm 24 verses 1 to 7. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. सर्वेस्पराचे अधीन आसा, सर्वेस्पराचे अधीन आसा, पृथ्वी आनी तातूंत आसा तें सगळें, पृथ्वी आनी तातूंत आसा तें सगळें, संवसार आनी तातूंत वस्ती करतात तीं सगळीं, संवसार आनी तातूंत वस्ती करतात तीं सगळीं. दर्यांचेर ताणें ताची बुन्याद घाल्या, दर्यांचेर ताणें ताची बुन्याद घाल्या. न्हंयांचेर ताका थीर करून दवरला, न्हंयांचेर ताका थीर करून दवरला. सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडोवंक कोण सकात, सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडोवंक कोण सकात. ताच्या पवित्र स्नानार, ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावंक कोण सकात, उबो रावंक कोण सकात. नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो, नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो. फोडकीरपणाचेर आपलें मौन धरिनासलेलो, फोडकीरपणाचेर आपलें मौन धरिनासलेलो. आनी सपूत घेवन पेल्याक फसयनासलेलो, आनी सपूत घेवन पेल्याक फसयनासलेलो. ताका मेळटलो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद, ताका मेळटलो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद. आनी ताच्या सडवंदरा देवाची नीत, ताच्या देवा सडवंदराची नीत. असलो लोक ताका सोदता, असलो लोक ताका सोदता. तुजे मुखामोळ पळोवंक सोदता, तुजे मुखामोळ पळोवंक सोदता. जाकोबाच्या देवा, जाकोबाच्या देवा. दारवट्यानो तुमच्यो तकल्यो वयर उखलून धरा, वयर उखलून धरा. पुर्विल्या दारानो पुर्विल्या दारार तुमकां उंच उबारा. महिमेचो राय भितर सरूं, महिमेचो राय भितर सरूं. एक घडी बोर आमची दोळे आमी धांपया. महिमेचो राय सर पदवेदार दळभरांचो देव आमचे सवय आसा आज पर्यंत आसून आमकां ताची पदवी ताची महिमा प्रगट केल्लो, आमचे थंय साहित्य उपकार केल्लो. त्या वरच्या देवाक सर पदवेदाराक आमी निरंतरी एक घडी आमी अर्घां दिवया, ताची स्तुती करया. गवया आमी गीत B51 पेज 62. वर्तो आमचो देव ताका वाखाणुया नावाडुया. तळयो पेटून संतोशान गवया. वर्तो आमचो देव ताका वाखाणुया. वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिवया. वर्तो आमचो देव ताका वाखाणुया. वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिवया. वर्तो आमचो देव ताची स्तुती गावया. वर्तो आमचो देव ताका अर्घां दिवया. वर्तो आमचो देव, वर्तो आमचो देव ताची स्तुती गावया. वर्तो आमचो देव ताका अर्घां दिवया. आमचो देव वर्तो हो पदवेदार बळवंतो महिमेचो राजा तो. ताच्या त्या वर्त्या मोगान तांकां रचला आनी पुसला आनी सांबाळला आनी राखला. ताची पदवी महिमा आमकां दिसान दिसरी एका वेळा आनी घडयेत आनी आमकां प्रगट केल्या. तर ताका निरंतरी सगळ्या मनान काळजान व्हडा संतोशान आनंदान स्तुती करया. रचनार्थ सर्ग संवसाराचो वापयतो आमा सर्वांचो.
मोकळताय सगळ्या रस्नासो घेताय तू आमकां गोपान रस्नार तो सर्ग संसारासो बापोय आपय तो आमा सर्वांसो मोकळताय सगळ्या रस्तासो घेताय तू आमकां घेताय तू आमकां गोपान वळतो वळतो आमचो देव ताका वाखणुया वळतो आमचो देव महिमा दिव्या ताका महिमा दिव्या वळतो वळतो आमचो देव ताची स्तुती गाव्या वळतो आमचो देव ताका अर्गां दिव्या निरंतर बोवट जाल्यार आमचे खातीर ताच्या पुताक जाण आमकां सोडयलेलो ताचें सिंहासन सोन ह्या संवसाराक दान मनशा रुपार जियेल्लो मनशा रुपार खुर्सार ताका मरोंक सोडलेलो बलिदान जावन पेटयलेलो आनी आज आमचे सगळे सदांच साक्षी पवित्र सक्रामेंतान तो हजार जाता दिसान दिसांनी एका वेळा आनी घडी आमकां राखता आमकां ताची कृपा दिता बोवडत्या देवाक सर पदवेदारा आमचे सगळे सदांच साक्षी ताका आमी अर्गां दिवया नावाळया ताची स्तुती करया ताचेर संतोश पावया कितलो मुसो तुवें मोग केलोय तुज्या पुताक संवसाराक धाडलोय मुजे पासत खुर्सार तूं मेलोय म्हाका पातकांतलो नितळ केलोय कितलो मुसो तुवें मोग केलो तुज्या पुताक संवसाराक धाडलोय मुजे पासत खुर्सार मेलोय म्हाका पातकांतलो नितळ केलोय वळतो वळतो आमचो देव ताका वाखणुया वळतो वळतो आमचो देव ताका महिमा दिव्या वळतो वळतो आमचो देव ताची स्तुती गावया ताची स्तुती गाव्या वळतो आमचो देव Hallelujah, 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 hallelujah. Oi smiatu teraz povod, sore podvodar vajme soraza. Priyam kamelon ketanai amčitai kurata raunai čaitai. Pavitr sakramentan tu amčitai sazatai. Chakurpe namkatu vartai. We thank you, we praise you, we glorify you, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. आमचो देव बोवडतो महिमेचो राजा तरी आमचे थंय तो सदांच आसा जियेता वस्ती करता आमचे थंय काम करता आमचे मुखांतर तो वावुरता आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता वाचता सांपाव एफेसकारांच्या पत्रान अवस्वर 4 पयली वळ तावलो 6वी वळ सांपावल अशें म्हणटा कुडीसो एकवट कुडीसो एकवट आनी पयली वळ तावन 6वी वळ तो म्हणटा त्या पासो सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां तुमची जिणी देवान दिल्ल्या पोवण्याक फावो जाल्ली जावं सदांच ल्हानवीक भोळी आनी सोंसणीक जावन चला एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यांत एकामेका थंय समाधानांची येवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा जशें देवान तुमकां दिल्ल्या पोवण्यांत आटापला एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात तुमकां सोमेच तांकां आसा एकच सोमी
एकच भावार्थ, एकच पविस्नान, एकच देव, तो एकलोच सुमेसांचो बाप, सगळा प्रास तो व्हरतो, तो सर्वां मुखांतर आनी सुमेसांतय जियेता. तितल्या पुर्वेचें देवाचें उतर. कुडीचो एकवट. आतां हो कुडीचो एकवट म्हळ्यार ही खंयची कूड? सांत पावलो सांगता ही कूड जावन आसा जेजूची मिस्टीक कूड, द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आनी ह्या मिस्टीक कुडींत 3 वांटे आसात. एक वांटो आमचो, आमी पयल्या हंतर आसाव. द मिलिटंट चर्च आमी झुजताव, आमी झुजोन आसाव. आमचें झुज अखेर जावना, देवाच्या आदारान कृपेन आमी झुजोनूच आसाव. आनी एक दीस हें झूज अखेर जाता, आमी दुसऱ्या हंतार वयताव. आनी तो दुसरो हंत ह्या जेजूच्या मिस्टीक कुडीचो जावन आसा कश्टांची परजा, द सफरींग चर्च, जी आमी म्हणटा पुलगत रित आसा. आमी तांचे खातीर मागताव, आमी आमची मागणी बेटयताव, आमचो त्याग सॅक्रिफायस बेटयताव, आनी हो तांकां लाभता. आनी आमी तांचो मोग करूंक आसा. आनी ती आमचो मोग करतात, आमचे खातीर ती मागतात म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता. आनी तिसरो हंत जैते वन जाल्ली परजा, जी निरंतरी देवा सवय आसा. देवाक स्तुती होगळाप आराधन करता. देवा थंय एक जाल्या आनी आमकां थंय वचोंक आसा. एक दीस आमकां एक जावंक आसा. देखून हो कुडीचो एकवट आमी सांबाळचो म्हणून सांत पावलो आमकां सांगता. तो म्हणटा हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां, तुमची जिणी तुमच्या पोवण्याक सरी जाल्ली जावं. सदांच आमी हें निरंतरी करूंक आसा हें मागणें, आनी सगळ्यांचो मोग करूंक आसा. देखून हो कसो सांबाळचो एकवट? तो दुसऱ्या आनी तिसऱ्या वळींत म्हणटा सदां ल्हानवीक जाया, बोळी जाया, सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड न्हय, तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान देखून एकामेका थंय समाधानान जियेवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. पळया, सोंसणीक जाया, समाधानान, समजोन इल्ली सोडदोड कर. आमकां इतलेंच जाय आमच्या जिवितांत. आमकां सदांच आमच्या दिसपडट्या जिवितांत जियेतना आमकां सोंसणीक आयना, चुकता, आमकां राग येता, आमकां कितेंय करया म्हणून बगता. थोडे पडी तो एकवटाक तें समाव आसना. एकवटाक आमी तो एकवट तुटोवंक कारण जाता. देखून आमच्यान जायना, आमी अस्कत. देखून आमकां कितें जाय आमी समजूंक जाय. तेदळा सांत पावल कितें म्हणटा 5वी आनी 6वी वळ तो म्हणटा तुमकां सुमेसांक आसा एकच सुमे. सकट तो म्हणटा आनी 6वी वळ निमाणे तो म्हणटा एकच देव, तो एकलोच सुमेसांचो बाप, सगळां प्रास तो व्हरतो. वय आज आमी म्हळें आराधन करता आसतना सुरवेक स्तुती करतना महिमेचो राजा, दळबारांचो देव, बोव व्हरतो. वय तो सर्वां मुखांतर वावुरता, सुमेस्तान थंय जियेता. केदळ आमी हें समजता. वय तो म्हजे थंय आसा, वावुरता. आज म्हजे मुखांतर तो वावुरता. तशेंच आनी एकलो थंय आसा, ताचे थंय जियेता, ताचे थंय तो काम करता आनी ताचे मुखान वावुरता म्हणून आमी समजतना आमकां सोडदोड करूंक, सोंसणीक जावंक आनी आमकां एकवट आसा करूंक कुडीचो जे आमी म्हळें खंडीत जाता. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी एक घडी आमचे दोळे आमी दांपिया ह्या घडये मागया. आमी अस्कत वय सुमी जाना, पूण सुम्याचो आदार आमकां आसा, पवित्र आत्म्याचो आदार आसा. त्या पवित्र आत्म्या वरवीं देवान आमकां एक केल्यान, एकवट आयल्यान. देखून आज आमकां कितें गरज आसा आमी सुम्या कडेन विचारया. भोवच्या आमकां सुस्निकाय जाय, आमकां सोडदोड जाय. आज आमी ह्या कुडीच्या एकवटाक खंयच्याय तरान तो एकवट तुटोवंक कारण जाल्यार तर सुम्या कडेन सांगया. सुम्या आमची काकुळट कर, एकवटान जियोंक आमकां फावो कर. आनी एक दीस तुजे थंय आमी एक जावं, तुजे थंय आमी जैते वन जावं, तुज्या महिमेंत आमी सुम्या येवंक पावोंक आमकां फावो कर. आनी तुजी महिमा आजच ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमचे थंय सुम्या तूं परगट कर.
विशाल प्रे आम्ही मागया सर आमची त्या सवा मागणी सखड बेटोन आणि पवित्र आत्म्याच्या अपूर्व संगीत आम्ही गावया सुमेची कृपा आम्ही जोडया D29 पेज 105 पवित्र आत्म्या देवोनी मुझे तय रावोंगे पवित्रत्म्या देवोनी मुझे तैंतु रावोंके उसवार तू सो फांकोंके मुझे तैंतु जियोंके पवित्रत्म्या देवोनी मुझे ते रावोंके उसवार तुझो फांकोंगे मुझे तैंतु जियोंगे संसार पातका ओढताना आत्म्याची येऊंशी कै देव सार पातकाक नाडताना सता सोदुंशी कै पवित्र आत्म्या देवोनी मुझे ते रावोंगे स्वार्थ सफाओगे मुझे ते जियोंगे मागया आम्ही हो एक कोट सुम्याच्या कुडीसो आम्ही सदान सांभाळच्या सदान सस्नेक लानवीक बोडी आम्ही सा एक कोटा खातीर आम्ही वावुरच्याक समाधानाक वावुरच्याक हे समाधान आमच्या कुटुंबांनी आसा आमच्या संबंधांनी आमच्या गावान देशान विविध राष्ट्रांनी आजुजा सगळीं आसा थंयसर स्थापन जावंच्याक आमी मागया पवित्र आत्मो सुमेसान थंय आसा वस्ती करता जियेता आनी काम करता सगळें ताका बटोवया समर्पण करया ताची कृपास आमी आमचे खातीर सुमेसान खातीर जोडून घेवया कम होली स्पिरिट हांकार मोसोर दोस्ताना कलते पण तुला भय वाकडी चिन्ना येताना मोरे चिंतुंशी कै पवित्र आत्म्या देवो मुझे ते रावोंगे स्वार्थ सफांकोगे मुझे ते जियोंगे वे आमकां अस्कसली अस्कत काय आमकां आसा सुम्याक दिव्या कसल्यो ताळण्यो आमच्यो कितें आमकां सुम्यातान पयस करता एकामेकातान पयस करता सगळें ताका दिव्या आज कसले आमचे बांदपास बंदड्यो जावन सुमी समजता सुमी आमकां तसो आधार दिता त्या पवित्र आत्म्या आमकां आमचे थंय जियोवचो वस्ती करचो ताच्या आदारान चड आमच्या ताळण्यांचेर कश्टांचेर संकश्टाचेर जैत व्हरून आनी आमकां जैते वोत आमी जावच्याक तो फावो करता लेट्स ऑफर एवरीथिंग टू जीसस सुमी आज सांगया कळीत करया आमची मागणी आमची तेसावां आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्या मनशांक आज कोणी कश्टान पिडेन संकश्टांत आसा सगळ्यांक बटोवया सुमेच कृपा तांकां बरी करूं म्हणून त्या कृपेन हरी एकल्यानी हरी एका कश्टांचेर संकश्टांचेर जैत सोडच्याक सुमी फावो करूं म्हणून आमी मागया अस्कत काय ओढताना आधार तुझो लाभय मागण्यार ध्यानार
Astana Magom Kumakashikai Povitratmya Devoni Muchatai Mochetai Tu Ravonke Usvartu So Pankomke Mochetai Tu Chiyemke Vai Povitratma Muchatai Asa Chiyata Vasikarta Pavarthan Magya या घडी आमकां ताच्या कृपेन तूं बरोवन आसा ह्या आमच्या स्कत सैमात आमी आसा तें खरें संवसारी जिवीत आमचें संवसारी भयन पूण सुमी आसा ताच्या आदरान कृपेन सगळें तो करता आमकां सांबाळटा राखता चलोवन व्हरता आनी एक दीस आमी ताचे सवे आसच्या ताच्या एकवटांत आमी जिवच्याक त्या सर्गी सुखाक आमी पावच्याक आमकां तो फावो करता देखून आमकां तरी एक ते सवा मागणी सगळीं भेटोवन ताची कृपा आमी भावार्थान स्विकार करया ताच्या कृपेक आमी कसली अडखळ घालची नाका आमचो दुबाव आमची आळसाय आमचें कितेंय उणेपण आमचे चिंता अडखळ हाडिना आसा सगळें ताका भेटोवन ताची कृपा आमी मागया आनी सोड घेवया चिनिये पयनार आसताना देण्यान तुज्यान एकठांय जिणी मोजी समताना सर्गी सुखाक पावय पवित्रात्म्या देवोन शिते रावोंके Suvartu so pankom ke muche ten chion ke ten tun chi स्तुति करिया में हालेलुया 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 पवित्रत्वाची कृपा आमचेर आमच्या गरजांचेर आमची मागणी ते सवा सांचे खातीर आमी मागता सुन्यास तुज्या कृपेन आमकां भर कृपेन तुज्या आदरान धैर्यान बरोवन सर आमच्या बांदपास बंदडेंतले हरी एक ताळण्यांतले पासांतले आमकां निवार पिडेश्रेंतले निवार सर आमच्या घरच्या आकांतान तूं आमचे सुवे आसाय म्हणून आमी तुका वळखोंक पातयोंक उलो मारून फावो Yes Lord, fill us with your spirit, sanctify us, lead us, bless us Lord, bless our families, bless the world, all the nations. हम सोय देश में शेगदे आस आमी बडयता सगळी मागणी आशीर्वादीत कर हालेलुया हालेलुया मागे आमी विविध सवां खातीर सल्मा दिवस आचरण करची Janet Lasrado Barkur Vaisi Lavira Saldana Kulshikar 72nd birthday Rosalyn Vas Merlapada Sean Mendonça Mulki Shaila D'Souza Mukka Hamad Al Salim Flavie Correa Mulki Matilda Cardoza Kemal Kazar's anniversary 14th wedding anniversary Anil Ani Sarita Lobo Borivli Argandi Mukam Kamisarla Muriamaicha Manak Norin Fernandez Bachpe Jesuja Pavit Kalzacha Manak Sir Besawangatir Bindurwell Town Jovin D'Souza Permude Town Bradley Matthias Kire Derek D'Souza Suratkal Savitani Violet de Melo Belman Our Lady of Immaculate Conception by Lina Alfonso Mulki Vincent Siquera Beltangadi for getting admission in BMS College of Alicia de Mello Vasai West Moriamai Chamanag Janel D'Souza Vasai Tashense Sima Cuello Palimar प्रत्येक तसवा आम्ही बडयता हांगासर आयिल्ली एक तसवा आमच्या मंदिराची समेत संच आमी बडयता आसतना आमच्या कुटुंबाची स्पीडी रिकवरी ऑफ रोनाल्ड डिसोजा मुंबई स्पीडी रिकवरी ऑफ एमिलिया डिसोजा फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स मुंबई तशेंच सक्सेसफुल डिलिव्हरी बाय थॉमसन मेंडोन्सा लंडन देवदीन चलना सुडास करता आमी बेनेडिक्टा आणि फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा फादर वलेरियन डिसिल्वा बारकोर महिना सोडा सिरिल डिसोजा कुर्ला
Moinesoda, Cyril D'Souza, Thane, Paul Pereira Vasa East, Samwati Ani Valencia, Mangalore, Catherine Fernandez Permude, Benjamin Fernandez Udupi, Anju Ani Mary Alfonso Mulki, Kutman Salilangati Lina Alfonso Mulki, Joy D'Souza Brahmavar, Kutman Salila Sanagati Denzel Menages Ani Kutam Belman, Rosario Ani Rosita Auro Paladka, Paradka, Tashinsa, Soul of Dolphy Vas, Merlin Lobo Ani Kutam, 5th death anniversary, Wilson Alan Fernandez Kuwait. Yata samaswe amchi magni beton simech besao amisun gevya. गीत नंबर ये 60 544 पेज नंबर 44 सलियामी गरा देवाच्या बेळ्यामी बांधा ते कोटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटूया बरी देवाक मोगाच्या जेजूचे मरण समरंता ताचे पुनर्जीवन पण परगडता ताच्या येण्या आमी यात्रेता मिस्तेर मोगा सोनियळता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आज काल सोशल मिडिया TV इंटरनेट असलेल्या माध्यमांनी क्रिस्तांवां विरोध बरयलेलें चड आनी चड आमकां वाचूंक आनी पळोवंक मेळटा उत्तर भारताच्या थोड्या राज्यांनी क्रिस्तांवांक दग दितात तांचीं घरां तांचीं इस्कलां तांच्यो इगर्ज्यो हुलपयतात मिशनरींक चड कश्ट दितात आमच्या क्रिस्तांवांच्या जिणेर आनी भविश्याचेर काळीं मोडां झडकतात ही काळीं मोडां मुखार येवच्या कश्टांची खुणां ह्या लक्षणांगी काळीं मोडां म्हळ्यार भविश्यांत कश्टाचे दीस गी मागीर आमी ह्या मिसांत देव आमचेर आयिल्लीं काळीं मोडां पयस करून दी आनी आमकां क्रिस्तांवांक आमच्या देशांत समाधानान जियेवचें भाग दिवची म्हणून आमी ह्या मिसाच्या मागया थोडो वेळ आमी मौन रावया आमची पातकां आमी उडास करया आनी देवाचें बोगसाणें मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सोरपतदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवंत दान सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुम्या देवा लागीं
विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता सोरपुजुदा देव आमची काकुलत करूं आणि आमची पथकां बोगसून सष्णच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूत सोम्या काकूत Krista kagut Krista kagut Somia kagut Somia kagut प्रार्थूया महिमेवंत देवा सर्पतिदारा बापा सदां तुझे भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुझे साखरी करूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सष्णच्या सष्णा सा पावलान एपेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा भावा भयणीनो त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे बरी प्रार्थिता तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं सदांच ल्हानवीक बळी आनी सोंसणीक जावन चला एकामेकाचे चडवणे तुमी मोगान सुदारसून व्हरात पवित्र आत्म्यान तुमकां येवकटायलात एकामेकांतय समाधानान जियोंक वो येवकोट सांबाळूंक प्रयत्न करा जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवोसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप सक्कडां प्रास तो व्हरतो तो सर्वां मुखांतर वावुरता आनी समेस्ता तें जियेता देवाचे उतर देवाचे वडोदकार श्लोक असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेतात असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेतात सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी क्रेस्तकाय संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केला आनी उदका राशीचेर तिका तीर कर्ण दवरल्या श्लोक असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेतात सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य जो नितळ आतांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो खंयच्याय बोंब्यांक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक पावो श्लोक असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेतात तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो ताच्या चडवंदरा देवाची कृपा तो जोडतलो असली मनशां तुझे दर्शन मेळोवंक आशेतात तुझे मुखामोळ पळोवंक आत्रेकतात जाकोबाच्या देवा श्लोक असली मनशां सर्वेस्परा तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेतात उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या दन्या कित्याक सर्गीच्या राजाचे गोठ ल्हानांक तुवें उगडल्याय Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. लोकांप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तबड लोकांच्या जम्या लागीं जेजू सांगी लागलो, अस्तमतेच्यान मोड उठलेलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात आनी तशेंच जाता. दक्षिणेचें वारें वाळूंक लागलें म्हणटना आज कठीण दग आसतले म्हण तुमी म्हणटात आनी तशेंच जाता. कपट्यानो, मळबाचें आनी धरणीचें लक्षण पारखूंक तुमी जाणात जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना. कित्याक न्याय नितीचें कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात. तूं आनी तुजो वादी अधिकाराशी वचूंक कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. नातर वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करता तुका आमीन अधीन करीत आनी आमीन तुका बंदेंत घालीत. हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं भायर सरचो नाय. देवाचे उतर हे. वाखणे तुका क्रिस्त. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या वर्सा आदल्या वर्साच्या की चड पावस आमकां आयला. थोड्या गांवांनी आवर येवन लोकांचीं घरां बुडोवन गेल्यांत. थोडा वेळ जावन आमी वाचलां आनी आयकलां केरळांत वायनाड म्हणल्या प्रांत्यांत आवर येवन मस्त नुकसाण जालां. बेगीनच आमचो हें वर्स पावसाचें वर्स अखेर जावन येतना हिंगारू मळे म्हणलो पावस आतां आमकां सुरू जाला आनी लोकांक भिरांत की ह्या पावसा वरवीं आमचें तयार आशिल्लें बेळें ह्या पीक पाड जाता गी म्हणून. आजकाल टीव्हीचेर इंटरनेटाचेर वेदर फोरकास्ट म्हणून आमकां मेळटा, पळोवंक या आयकूंक मेळटा. ह्या टीव्हीचेर ह्या वेदर फोरकास्टांत आमकां सांगतात रेड अलर्ट, येलो अलर्ट म्हणून. केदाळा पावस येता, खंय पावस येता आनी कितलो पावस येता म्हणून ह्या वेदर फोरकास्टांत वरवीं आमकां कळोवन येता. आयच्या वांजेलांत जेजू लोकांक सांगता, अस्तमतेच्यान मोड उडलेलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात आनी तशेंच जाता. दक्षिणेचें वारें वळोंक लागलें म्हणटना आज कठीण धग आसतली म्हणून तुमी म्हणटात आनी तशेंच जाता. मोगाचे न्हू, दर तर आमी जेरुजालेमाची नक्षा पळयता. हांव जेरुजालेमच्या अस्तमतेंत मेडिटरेनियन दर्यो आसा. त्या दर्यांत हांव पावसा वेळार मोडां वयर उडोवन जेरुजालेमाक येतात. ते जाळा लोक चिंता खंडीत पावस येता म्हणून. तशेंच जेरुजालेमाच्या दक्षिणाक तांकां बगलेन मरुभुमी आसा. ह्या मरुभुमींत हांवन हून वारें जेरुजालेमाक येतना लोक चिंता आज चड धग आसतली म्हणून. तेंत लोक चिंतलो आनी तेंत जेजू सांगता, तुमी कपट्यानो तो म्हणटा, मळबाचें आनी धरणीचें लक्षण परखूंक तुमी जाणा जाता जाल्यार हो काळ परखूंक तुमचे मदें कितें जायना. हो काळ परखूंक तुमकां कितें जायना. हो काळ म्हळ्यार कसलो? जेजू खंयच्या काळा विशांत उलयता? जुदेव लोकान जुवांव बाप्तिस्ताचें मिसांव पळयलेलें. जुवांव बाप्तिस्त सुमार शतकां उपरांत आयिल्लो एक प्रवादी जावन आसलो. जेजूच्या येण्याक तयार करूंक जुवांव बाप्तिस्त आयिल्लो. योर्दान नदीच्या न्हंयच्या तडीर तो लोकांक बाप्तिस्म दितलो.
एक दीस योर्दान न्हंयच्या तडींतल्यान जेजू पाशर जाताना जुआं बाप्तिस्तान ताका पळोवन म्हळें, पळया देवाची शेळी. लोकान जेजून केल्लीं अजापां पळयलेलीं. सान लुकाच्या वांजेलांत 4थ्या अध्यायांत आमी वाचतां, जेजू शनवारा दिसा आपल्या शिसा सांगता सिनेगोगाक गेल्लो आनी ते सिनेगोगांत ताका वाचूंक इजायल प्रोफेताचो बूक दिल्लो. आनी त्या बुकांत हांव न्हू ताणें वाचून सांगलें, देवाचो प्रेरीत आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक म्हणून ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय बसावंक आनी सर्वस्परान दयामया दाखोवचें वरस पासरूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडलां. जेजून वाचून सांगलेलीं उतरां जेजूच्या काळारच खरी जाल्लीं. जेजून भलायकी नासलेल्यांक भलायकी दिल्ली, थोंड्यांनी सोलाशें केल्लें, मोन्यांनी उलयशें केल्लें, बेऱ्यांनी आयकाशें केल्लें. देवाचें राज ताणें लोकांक हाडिल्लें, देवाचें बोगसाणें ताणें लोकांक हाडिल्लें. ही सर्व गणितां, ही सर्व अजापां जावन आसात एक सबूत, साक्ष जेजू देवान धाडलेलो मेसिया ह्या सोडवणदार म्हणून. पूण तो लोक, दुदेव लोक ताका पातयेवनात, ताका वळखोंक नात. देखूनच जेजू म्हणटा, तुमी कपट्यानो. हींच उतरां जेजून फरिसांवांक आनी शास्त्रींक पयलें सांगल्लीं. जेजू म्हणटा मुंदरसून, अस्तंतीतावन मोडां आयल्यार पावस येता, दक्षिणतावन वारें वळोवंक सुरू जाल्यार आज जग आसतलें म्हूण तुमी म्हणटात. पूण हांवें केल्लीं बरीं कामां आनी हांवें केल्लीं अजापां पळयल्या उपरांतय ह्या काळाक तुमी पातयेनात, ह्या काळाक तुमी वळखनात. मुगाच्या भावांनो भयणीनो, आमी आमकांच सवाल करूंक जाय. आमी क्रिस्तवां जेजूच्या काळाच्या लोकां बरीं आसांगी? आमचें नडतें जेजूच्या काळाच्या लोकांच्या नडत्या बरीं आसा गी? आमी देवाच्या उतरांचेर भरवसो करूंक फाटीं सरतांगी? ल्हान ल्हान संगतींनी आमकां बरें वायट कळटा, तर आमच्या जिविताच्या आनी भविश्याक जाय जाल्ले वस्तू विशांत आमी फरकूंक शिकया. देवाचें उतरच आमच्या पावलांक दिवो जावं दी. देवाचें उतरच आमच्या मेटांक उजवाड जावं दी. गीत नंबर C52 पानसंको 118. स्वीकार कर बापा, बायंदा कासो हाडनायल्या. स्वीकार कर बापा, आमकां साज भेटयता. स्वीकार कर बापा, जीवन है पावन कर दया मोगाळ बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपतेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसपेच्या दबाक सर्वेस्पर म्हणून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां
उबारूया. आम्ही ती सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुदराने सस्नाच्या देवा, सर्व काळे आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मुगान आमी ताचे मरण समरमतांव, जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडतांव. थीर भवशान ताच्या महिमेवेंत येण्याक अत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. दळबारांचो सर्वेस पोतू, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ते आमकां आमच्या समयां जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी उडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सरतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपण सोबरूस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेज संची दाय कर मागतांव. हांव कुंवार मरी देवाची माये सांगाती, भगिवन जुजे तिचो पती, भगिवन दम दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सारनोळ. जुजे फ्रेनार्ड मेर्स, एसवरीचे मार्तीर भाव, ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा, ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका
सशनाच्या सशना आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन आता आम्ही धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझे कशे सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताल्लें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरबशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय सशनाच्या सशनाक. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां सगळी. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें मिरचे म्हाका पावना. पुणे सदमा तुसर म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत नंबर D23 548 पेज नंबर 148. Yesu mia, yetundanya, swagatam kartam tuka. मुझे संगी एकदम सैर्या सर्गिका ये तू रास्क काळ जमुजा. प्रार्थुया. सोरेस्पर आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडाशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुठाची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागतां. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार. मन गीत नंबर 201. मामा बहिणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू आवडता. आयला आता मुझे तया उल्हासता वैभव तुझो हांव गाता. तू मुझे